गोयच्या कझिनोत पैसे हरल्या उपरांत पुणेच्या व्यावसायिकान आत्महत्या केल्ली अशा प्रकरणाक लागून गोयचे नाव पिड्ड्यार जाता। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची म्हण मागणी गोंय काँग्रेसीन केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आमी पणजी DGP ऑफिसांत आयिल्ले। तुमकां खबर आसा कॅझिनोच्या राज्या बद्दल, कॅझिनोच्या लॉबी बद्दल। आज कॅझिनो ही आमची गोंयची संस्कृती न्ही, डान्स बारी गोंयची संस्कृती न्ही, पूण ह्या कॅझिनो राज्यान कॅझिनो लॉबीन आज गोंयची एक आयडेंटिटी डिस्ट्रॉय केल्ली आसा, गुडवील डिस्ट्रॉय केल्ली आसा, आमची कल्चर डिस्ट्रॉय केल्ली आसा। हांव थोडक्यात तुमकां सांगता, बाकीचे आमचे बाकीचे वांगडी आसात ते सांगतले। तुमकां बरं हो कॅझिनो सुरू जायत सान हांगा बरे बरे फॅमिल्यो काबार जाल्ले आसात। आनी ताजें एग्जाम्पल मागीर एक पडची न्ही तुमकां, एक पुण्याचो बिजनेसमॅन गोंयां आयिल्लो, ताका जे तेंगे गायड आनी ते ह्या तांणी ताका एस करून कॅझिनो व्हेलो। कॅझिनो वचता ताका सांगलें कॅझिनो खेळपा मेळटा, खावपा मेळटा, पिवपा मेळटा, चेडवो मेळटात, बाकी सगळी जायते मेळटा। आनी ताका भितर व्हेलो आनी खेळपा लायलो। खेळटा खेळटा तो बरो जिखपा लागलो आनी जिखतरी कितें केलें, गेम क्वीट करून पयशे काडपाक मागले, पयशांची मागणी केली। जाल्यार थंय बाउन्सर आयले आनी ताका मारलो सायडीवन आनी ताका परत खेळपा लायलो। लास्ट तो हें जालो, फुल्ल तेजे आस्तीतली जोडली बी तितले पयशे कॅझिनो उडयले आनी तो मागीर सारको हें जालो, बँकर तसो जालो आनी हॉटेलां आयलो, नोट बरयलो। अशें आपल्याक ह्या कॅझिनो केलें म्हण कॅझिनो आपल्याक भितर व्हेलो, खेळपा लायलो, जिखलो, जिखतरी पण पयशे दिना, परत मान आपल्याक परत खेळपा लायलो आनी आपल्याक काम सारका मागीर आपल्या भायर सोडलो आनी आपूण आतां ह्याक लागून आपले लॉस जाल्लो पळय जीव दिता म्हण। आज जीव दितरे गोंयची इमेज पाड जाल्ली आसा। आमकां भायल्यान फोन येता, महाराष्ट्रांतल्यान फोन येता, तुमच्या गोंयांत कितें चल्लां काय म्हण। आमचो जो पर्यटक येता, ट्युरिस्ट येता, तो बरें कितें व्हरपा येता, बरें कितें पळोवपाक येता, हें तुमचें एक नेगेटिविटी चालू आसा। ते सगळें करतले, सगळें करतले, सगळें करतले। बॉयकॉट न्ही, आतां पळय सरकार नाजाल्यार प्रशासन हेजेर कांय जबाबदारी घेना जाल्यार आमकां फुडें चल गोंयची इमेज सांबाळपा खातीर, संस्कृती सांबाळपा खातीर आमकां हो लढो आमचे स्वता जावन तयार मुखार वयचे पडटले आनी ते आमी करतले। ह्या विशयाचेर अनेक वेळार खूब जाणांनी आवाज उठयला, पूण दुर्दैवान ह्या सरकाराक जाग येना। ताजो परिणाम म्हणून अश्यो आत्महत्याची प्रकरणां घडल्यात, तरी पूण सरकार सुस्त आसा। ह्या निमतान आमच्या आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन हांव दोन प्रामुख्याचे विशय मांडपाक सोदतां की ह्या सरकारान हाजे पयलीं जे पळय गेमींग कमिशनर अपॉयंट करतले म्हणून सांगलेलें तें आज पर्यंत जावंक ना। जेन्ना आमी खबर काडली की गेमींग कमिशनर अपॉयंट कित्याक जावना, तेन्ना अशें कळ्ळें की तांणी कमर्शियल टॅक्स जो कमिशनर जो आसा ताकाच गेमींग कमिशनर म्हणून नेमपाचें थारायलां। त्या नंतर ताका नेमलोय बी, पूण त्या संदर्भान जे पळय कायदे जाय, रूल जाय, ते तांच्यांनी ड्राफ्ट करून वचून म्हणजे बेजीक ड्राफ्ट तांचो जो कच्चो ड्राफ्ट जेन्ना आमकां सापडलो तातूंत अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट बाय अपॉयंटींग अ कमिशनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन द रेव्हेन्यू अँड इज पिल्फरेज। आमी प्रामुख्यान दोन मुद्दे त्या वेळार मांडिल्ले। एक म्हणजे ह्या संदर्भान जो आमचो गोंयकार भाव आसा तो ह्या जाळ्यान हांच्या सापडचो न्ही, म्हणून ह्या गोंयकाराच्या एंट्रीचेर बंधन येवचें ही आमची इतल्या वर्सांची मागणी आसा। आतां हें केन्ना घडटलें जेन्ना कमिशनर अपॉयंट जातलो। तो विशय व्हेरी क्लियर, म्हणजे सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय की आमी आज हांगा आयल्यार गोवा गव्हर्मेंटान आनी पुलिसांनी ह्या सुसायडीचेर कॉग्निजन्स घेवंक जाय। पुना पुलिसान ते एअरपोर्ट पुलीस जे आसा तेंच्यांनी 2 बायलांचेर केस रजिस्टर केला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। पण ते फक्त 2 बायलांचेर केस कित्याक, ज्या कॅसिनोन गेल्ले त्या कॅसिनोचेर केस कित्याक अजून जावना, रजिस्टर जावना पुण्याक। गोवा गव्हर्मेंट आनी गोवा पुलीस आतां पर्यंत कितें करतात, हो एक प्रश्न आसा। सो गोवा गव्हर्मेंटान गोवा पुलिसान त्या कॅसिनोचेर केस रजिस्टर करूंक जाय, त्या 2 बायलांचेर केस रजिस्टर करूंक जाय आनी एबॅटमेंट ऑफ सुसायड म्हणून अजून पर्यंत अरेस्ट ह्या गोश्टीन कित्याक जावना हें क्लॅरिफाय गव्हर्मेंटान करूंक जाय। FIR रजिस्टर जावची, त्या 2 बायलांबरोबर त्या कॅसिनोचेर FIR रजिस्टर जावची, हो आमचो डिमांड आसा एक। आनी गेमींग कमिशनर जो आसा तो इमिजिएटली अपॉयंट जावचो, गेमींग रूल्स जे आसा ते इमिजिएट फ्रेम जावन नोटिफाय जावचे, कारण अजून पर्यंत कॅसिनो इतली वर्सां गोंयांत चलता, कसलीच नियंत्रण म्हणटा ते कॅसिनोचेर ना। आनी कितलो पयसो येता, कितलो पयसो वता, खंय कोणाच्या बॉल्सान वता हें कोणाक खबर ना। रेव्हेन्यू जर म्हटलें जाल्यार ओन्ली 1.2% ऑफ द रेव्हेन्यू गोवा गव्हर्मेंटाक मेळटा। सो रेव्हेन्यू व्हडलो काय मेळना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें।
सो ह्या सगळ्यांचेर गोष्टीचेर नियंत्रण येवपा लागून कमिशनर पयली गजाल म्हटल्यार कॅसिनोचो गोंयांत विरोध जो आसा तो आमचो आसाच आसा, पण जें चलता एटलिस्ट इल्लिगली तेजेर नियंत्रण लागचें अशें आमचें मत आसा.